Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पोन्ने गोंयचे फेस्ट 3 डिसेंबराक 9 मंगळारसावन सुरू. लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. ह्या वर्सा मिस आसचे ना हांगसर. मिसां आसतली पूण तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जायना. मिसां सगळीं ऑनलायन आसतली. आमी ही मांडवळ कशी केलेली आसा, तुमी सदांच सकाळी सकाळी उठून हांगसर सॉंग मिसाक येतालेत न्हय, तर आमी 5 पवित्र बोजोवन दवरलेली आसा. सॉंग तुमच्यान मिसान वांटो घेवंक जाता. घरा रावनूच तर स्टार्ट करूंक जाता आनी तुमची नांवांय तुमकां आमी सांगल्यान दिवंक जाता आनी आमी तुमचे पासून मागतले हांगसर. सॉंग मिस जालें म्हणटच मागीर तुमच्यान तुमच्या वावराक वचूंक जाता. पूण तुमच्यान मागीर हांगसर उमांकूय येवंक जाता. पळय, सगळ्या लोकांक हांगसर येवंक जायना, पूण तुमचे प्रतिनिधी जे डीनाक आमी घेतले. डीन थोडे फिरगोंचो म्हणणें फुडारी कसो आसा, तांचे खाला म्हणणें तुमी सगळीं जाणां प्रत्येक फिरगोंची गांवांतलीं आसात. तर एकलो आयलो तर तुमकां सगळ्या जाणांक तो हांगसर रिप्रेझेंट कसो करता. शिक्षा विजन आणि विजन हॉस्पिटलान मेळून दिवचले मोतीबिंदू चेकअप कॅम्प दवरिल्लो. जे पेशंट आहेत त्यांचं निदान, त्यांच्या रोगाचं निदान करून म्हापशातील विजन हॉस्पिटलमध्ये त्यांची मोफत शस्त्रक्रिया करण्याचा हा जो प्रकल्प आहे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे यांचा, तो अतिशय अप्रिशिएट करण्यासारखा. जे बरेचसे लोक आहेत ज्यांना वाटतं की आपलं वय झालं आहे, ऑपरेशन कशाला पाहिजे, परत बरेचसे लोक असतात आता कोण खर्च करणार किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये कोण जाणार, तिकडे इतकी गर्दी आहे, अशा प्रकारचे ते त्यांचे विचार असतात. त्याच्यापासून त्याचा एक वेगळा फाटा देऊन डॉक्टरच त्यांच्या दारात किंवा त्यांच्या गावात येण्याचा हा जो त्यांचा उपक्रम आहे तो अभिनंदनीय आहे. आज जो कॅम्प केला आम्ही, आजची आता ऑपरेशन आमी सगळी सोंपली, प्रोबेबली हांगासर आमकां 1 म्हयनो, आनी मागीर आमी परत दुसऱ्या वॉर्डान करपाची आमची हे आसा. फेज वायज आमी हो बिचोली तालुका परती सद्या मर्यादीत आसा, जी अर्बन एरिया बिचोलीचे आसला, तो पर्यंत आमी हो कॅम्प करतले. 45 पेशंट कॅटरॅक्ट डिटॅक्ट जाल्ले आसात. सो हे जे डिटॅक्ट जाल्ले पेशंट आसात तांकां आमी कॅटरॅक्ट सर्जरी करतली. प्रायवेट पेशंट रोज हांव दिवसाक 10-15 ऑपरेशन करता. तातूंत हांव कितें करतलो, म्हजी जर एक दिवसाक 7-8 आसली जाल्यार आनी एक 8-10 हांव कॅम्पाचे पेशंट घालतलो. ल्युसीड ट्रेल्स एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेडाचो लॉन्चिंग सुवाळो दबाज्यान जालो. Platform which Suraj came to us and we thought like this is the need of the hour, because most of the people are online and they want to share their experience when they're traveling, and this is the ultimate platform. The MHA gave us the permission to restart. So whether it was restaurants, whether it was hotels, what are the SOPs that are being followed by different hotels and restaurants to ensure the safety for their guests, and how to make the guest feel comfortable. So this was another aspect that they have also worked on, and together with that, for marketing purpose, for the hotels, for the restaurants, was the next step. See, in short, we are trying to create an online platform that will support travelers around the world. We will also let people around the world upload their vlogs on this platform. We have a segment called Lounge. See, nowadays, anybody looking at probably making travel vlogs, everybody is traveling. There's only one platform which is very popular. I don't want to name it, but there's only one platform which is very popular, and they go there and upload it. But on that platform, there is everything around the world, right? From short movies to probably anything else. I mean, every other category it is there. But on this, it is only going to be travel, global travel. That's what they can do. प्रियोच्या प्रगती मंचान रक्तदान शिबीर दवरिल्ले. शिबिराचे महत्व कितें, जर शिबिराचे महत्व हे एक पूल तयार करता. पूल कोणा कडेन तयार करता, जे रक्त जाय तेका आनी कोणाचे खंयचो ग्रूप जो रक्त लागतले त्या संदर्भात एक आमकां पूल मेळटा आनी ती वाट आमकां त्या डोनरा कडेन वचपाक मेळटा. आनी अशा तरेच्या आपत्कालीन परिस्थितीन आमकां त्या डोनराक फोन करून सांगचें पडटा की बाबा अमके अमके पेशंटाक रक्तदानाची गरज आसा, तूं थंय वचून पर्सनली ताका रक्त दी किंवा फ्रेश ब्लड दी, अशा काही गोष्टी सांगपा खातीर हे रक्तदानाचे कॅम्प हे खूब म्हत्वाचे आसा. आता पर्यंत 50 परस जास्त वेळा हे रक्तदान केल्लें आसा. बेळगांव 2 वेळा केल्लें आसा. आनी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना आमकां एक रेग्युलर कार्ड दिताले आनी म्हाका खबर नासली की म्हागेले इतके वेळा जातले रक्तदान आनी म्हाजी 2दा जातली. कुंडय उदका पायपलायनीचे कामाची बुन्याद घाली. व्हरजे बांदपाचें आमी हे चित्र घेतला. जल जीवन मिशनाक चडशे आमी स्टोरेज समज सगळ्या कडेन आसात प्रत्येक तालुक्याक, जाल्यार हे उदक सगळ्याक सप्लाय जातलें. आतां लोकांनी घर बांदता लोक
हांगा घर बांदता तो तेज्या वयर घर बांदता तो तेज्या वयर घर बांदता आनी आमकां मागीर ब्लेम करता बरें एक्झिक्युटीव आमी तशें म्हणना आमचें काम जें आसा लोक टॅक्स भरता आमी सगळ्याक उदक दिवपाक जाय पूण आमचें तें काम चालू आसा आमचें हें जल जीवन मिशन जें आसा हितूंतल्यान कितल्याय वयर घर बांदलेलीं जाल्यार आमी तांकां उदक पावयतले 5.6 kilometer line, which is 300 mm DI pipeline, which goes from this reservoir 300 ml from Pune to Madkai. There is a Madkai reservoir near the industrial estate of Madkai. This particular line will take 300 cubic almost say about 800 cubic meter of water a day minimum, which supply to the village panchayat of Madkai and a part of the Pune panchayat. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.